पंचमीक जो हेला स्थापना देवळाची म्हणून पहिलो वर्धापन दिन आसा त्या निमित्त आमकां एक सकाळी लघुरुद्र महाअभिषेक पूजा आनी सांजची एक पालखी आसा। आज आम्ही वेळेचे लघुरुद्र सकाळी 9:30 सुरू केला आणि त्यानंतर तीर्थप्रसाद दिलो गेलो वतो आणि सांजवेळा 8 वाजता श्रीवेताश्वराची पालखीतून मिरवणूक जातली आणि मिरवणूक जाल्या उपरांत परत भटजीमार्फत शाळें केले गेले वता आणि त्यानंतर आशीर्वाद दिलो गेलो वतो आणि उपरांत प्रसाद वाटप जाता। ह्या कार्यक्रमाच्या वेळेर स्वयंभू लिंग स्वता तो विराजमान जालो। पयलीं ताका सोदपाक मेळ्ळें तर तेणी स्वप्नान सांगलें की आपणाक तुमी सोदूंक येवं नाका तर आपूण स्वताच येवन तुळशीन रावतलो। ज्या चिऱ्याचे तुमी विकास मागता आनी तातूंतल्यान जे प्रगत जे तो आपूण आसा त्या काळान तुमी हांगा स्थापन करा। त्या उपरांत आमचे पुर्वज आनी भटजी तेंच्यांनी सगळ्यांक ठरयलें की तो कपडो पित्ता त्या उपरांत आमी एक बऱ्यापैकी लिंग हाडुया स्थापन करुया। त्यानंतर जे प्रसाद कोण घेवन तेंच्यांनी तें लिंग स्थापन केलें आनी जो पयलींचो चेडो आसलो चिऱ्याच्या रुपान देव आसलो तो वाजत गाजत सावकार म्हणटा थंय शिमेर थंय नदी व्हांवता थंय विसर्जन केलें आनी ताका लागून वर्साक 2 ना थंय पालखी वता। एक काल्याच्या टायमार कालोत्सवाच्या टायमार दिसा भोंवण काल्याक साकर वता तिळसांजची आनी शिगमोत्सव जाल्या उपरांत लास्ट दिसा सकाळची पालखी सावकार पर्यंत वता थंय आनी त्या उपरांत मागीर हांगा सांजे धुलिवंदनाचो कार्यक्रम केलो वता।